ओंकार हत्ती परतून पेडणेच्या तोरशा वाठारात पावला। यान पयलीं ओंकार हत्ती डिगणे वाठारात आशिल्लो। तामशे वाठारात शेतकारांनी शेत पिकयला। देखून ओंकार हत्ती शेतांनी घुसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। हत्तीन शेतांची नाशाडी केली जाल्यार आमी खावपाचें कितें अशे प्रश्न शेतकारांनी विचारल्या। ओंकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी तांणी केल्या। गेल्या वर्सा असा हत्ती पहिली इलो त्याने काय नुकसान केलं आता तुम्ही बघल्यातच। त्याच्यावर आता जर परत येऊन त्या हेतून जर आता नुकसान केला तर आम्ही शेतकऱ्यांनी काय करू त्याच्यावर काहीतरी सरकार उपाय करता काय ना परत येता 2 वर्षां परत यावं आणि नुकसान करावं। ह्या बरोबर असा काय तर सरकारान बघपाचा त्याच्यावर काहीतरी विचार करू न्हय त्यांच्यानी। आणि त्याचा बंदोबस्त करचो। पैसे दिले म्हणान काय तर उत्पन्न एका वर्षातच जाताला का 2 वर्षातच जाते का 10 वर्षा लागतली उत्पन्न करूंक तरच उत्पन्न जाताला नाही जाल्यार जावचा नाही न्हू। मग आम्ही काय करू आता तो वर्षा इल्लो हा सध्या आमच्या शेताकडे आहात थंय आता काय करूचा आम्ही। नुकसान भरपाई मेळटा म्हणल्यार नुकसान भरपाई मेळटा कितें 20% 30% अशी। एक्चुअली माड आता कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार माडाचें उत्पन्न वर्साक एका माडा फाटल्यान 10,000 तरी मेळटात। पण उत्पन्न दिताना आमकां दितात कितें 2-3 हजार एका माडा फाटल्यान। आनी आमकां तर 20-25 वर्साचो माड कसो जगतात तो एटलीस्ट एका माडा फाटल्यान 50 ते 60,000 कशें उत्पन्न मेळटा। हे जर आमकां दिताना 2-3 हजार ही आमची थट्टाच चल्ली आसूं त्यान कितें सांगतले आमी। आनी आतां भात शेती हांगा भरपूर प्रमाणात हत्ती येवन गेल्यार नेटान आणखी शेती केल्ली आहे आमच्या शेतकऱ्यांनी। तर आता वायट दिसता जर हांगा येयलो जाल्यार आतां तुमकां मुद्दाम हांगा तुमकां हाडचें म्हणल्यार ही शेती आतां ऑलरेडी रेडी जाल्ली आहा थोडी आणखी 15 दीस रेडी जातली। आनी ती जर आतां जर हे केली जाल्यार हत्ती खावचो कितें ना पण असो भितन भोंवलो जाल्यार हे ना करतलो। आज जो हत्ती तोरशा गांवांत पावलो त्या गांवांत तो तामोशात येवपाक चड वगत लागचो ना। कित्याक तुमी आतां पळयतात की हांगा हे आमचे जे कश्टाळू शेतकरी आसा तेंच्यांनी आज पर्यंत जा पीक हांगा ह्या उब्या केल्ल्या ऐन म्हणटात तशी कापणीच्या वेळार जर हो हत्ती हयेत आणि धुडगूस घालीत तर म्हाका दिसता ह्या शेतकऱ्यांचा इतकें नुकसान जाता कारण मागच्या वेळी जर तुमी पळयले जाल्यार तितकीशी शेती लागवडी हाडलेली तुमकां दिसनासली। पण आज ह्या जाग्यार आज ह्या चारय वाटेन जर तुमी पळयशात जाल्यार तेंच्यांनी कश्ट करून आज ह्या भात लावला आणि आज तो पिकलेला असा भात की सरकारान ह्या बाबतीत ठोस पावलां उचलून त्या हत्तीचो बंदोबस्त करूचो आणि ह्या ज्या शेतकरी जे आमचे आसत शेतकरी बांधव तांकां एक चांगलो दिलासो दिवचो। ज्या तरेन आमचे वन खात्याचे कर्मचारी ह्या ओंकार हत्तीक महाराष्ट्राच्या सीमे भागात धांवणयता थंयचे जे तेंचे सरकारचे वन खात्याचे कर्मचारी असतात नागरीक असतात तेका हांगासर आपल्या सीमेन ते घेयनात परतून धांवून घालतात। थंयले लोक फातरय मारपाचो प्रसंग घडलेलो आसा अशें चित्र दिसून येता। सरकारान दोनूय राज्याकडे संपर्क साधून हातूंतसून एक सुवर्ण मध्य साधपाची गरज आसा। ताका जापसालदार कोण आसतलो हाचेर सरकारान लक्ष दिवचो आणि ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।